मीटिंग जाल्याचें अजिबात ना अजिबात तो विषय सीएमान हांव आशिल्लें सगळे सीएमान आढावो घेतले न्ही बिकॉज इलेक्शन हें आसात परंतु कामां जी काही इनकम्प्लीट आहा ते बेगिना बेगीन पूर्ण करप सगळे एमएलएची बैठक जी रुटीन जाताली 3 महिन्यांनी एकदा ती आज बैठक मेन आशिल्ली त्याच बरोबर विकास आणि जे काही सेंट्रलाचे कार्यक्रम आसात त्याच बरोबर गोंयचे काही हे आसात गोंयच्या बाबतीत जे कितें फुडें करपा ते आसा पण गोंयकारां खातीर कितें करपा खातीर तेजेर कितें डिस्कशन कितें एक मिनिस्ट्री दिवैत पण उरला तेजेर अशें ना काय तो केंद्राचो विशय न्ही केंद्र सरकार कितें विशय आसले गोंयकारां खातीर कितें करपा जाय विशय डेव्हलपमेंटाचेच विशय न्ही सगळ्यात बेगीन कामां कोणाची कितें मतदारसंघाचे जे कितें आनी कितें करूं जाय इलेक्शन पर्यंत ताजो एक आढावो घेवन ते बेगीन कामां सोंपप हो मेन विशय फोंडा सध्या आमदार ना 6 महिने जाले फुडले 6 महिने येवकाय ना सो ताजेर कितें डिस्कशन जालां शेवटी कोर्टाचो निर्णय हो मान्य करूं जाय न्ही इलेक्शन ना म्हणजे इलेक्शन ना पण टोटली इलेक्शन ना बरोबर सगळ्याचे बरोबरच जातलें जनरल इलेक्शन पूण आतां तेंचे लोक खंय जावं घेतले जर त्यांचो अभ्यास त्यांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण ना तेंची कामां कामां तर सरकार आसा सगळे वाटून घेवन करतले ना अजिबात ना ही सोशल मिडियाची पार्टी जाली म्हणून ती प्रत्यक्षान लोकांक ताजो उपयोग पडटलो अशें ना न्ही प्रत्यक्षान आज ज्यो पार्टी आसात ज्यो काम करतात समाजाचे देशाचे काम करतात त्यो प्रत्यक्ष उबे आसात कार्यकर्त्याच्या आधाराचेर उबे आसात सोशल मिडियाचेर ना